काल ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत अदीकान अदीक जेजूच्या जिवितान पोरजोडचें. आमी आमचे चोखसुगीत येयले म्हणटच आमी सगळीं जाणां चेपता. आमचे मदें आसना. आमी सगळीं जाणां दुखीत आसा. आमची चिंतनां ती बरी आसना. आमकां करूंक जाय ती बरी पूण आमचे अशें जायना. पूण ही एक आमकां संदी. जेजूच्या सभेक आमी सगळीं जाणां एकठांय जाल्लीं आसा आनी जेजूचे सभेक तो आमकां पातकांतली पुसून काडटा आनी आमकां आपल्या जिवितान पोरजोडीत करता. आयज सोमयेर जेजूचें रुपांतर ही परब आमी आयज समरमता. तर म्हज्या भयणीन भावनो आमी बरी तयारी केल्ली आसा. सदांच ह्या मिसान वांटो घेवच्याक 9 आमी येवचें. कित्याक 9 सारकें आमी त्यो स्टार्ट करया. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारया पवित्र पुस्तकाच्या आदारान. कित्याक जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत. आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत. ताची खबर आमकां सारकी आसूंक जाय. ही आमकां खबर तेसांतल्यान मेळटा आनी सायबीमाय भाशेन आमी सायबा हांव साखर जावं म्हजे सगळीं तुज्या उतरा प्रमाणे हे भाशेन आमी सगळीं जाणां मिसान वांटो घेता. मागण्यांनी वांटो घेता. तर आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमची खासगी मागणी तेसां आसा ती मनान धरात आनी आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी जेजूचें भोगसणे मागया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो भोव प्राण. ह्या पासून बेगीन सुद्दां सांगपाक बरें सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवरांनी विनोदी करात म्हणून प्रार्थना. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोन पुदिदार दिव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्गीचे बापा रुपांतरले आपले कुडीन जेजून शिष्यांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाक थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केली. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
शासनाच्या शासनान आमेन. तुझ्या बडीनं भावनो बसून आता उदार काळचा देवाचे उतार ऐकूया. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासन दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचे न्हेसपाक आवरण हिमापुरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आपट्या परी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखां वेळी एक उज्याची नोंद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताच्या मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडली. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेवळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो रुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगां आदल्या शीं आयलो आनी ताका ताचें शीं वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या वर्जांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटीचें केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब संदी सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. परतून म्हणया सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळे पृथ्वेन वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितम मोरगोटून दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावन ताचे भोंवतणी कुपां आनी खाडो, प्रमाणीकपण आनी मीठ ताचे सोदरीचे खांबे. जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळी पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पर्वत मेणा वरवीं पडटात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळी पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारांक तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळी पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. आमी आतां घराक रावया. तुम्ही ताचें आयकात. सर्वेस्पराक सोय. मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक
जाकोबाक आनी जुआवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एक ओडे आसले खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. तांची आमोसनां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवाळा लागीं धोवी करूंक जायना तितली हिमापोरी धोवी फूल जाली. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगसरूच आसल्यार बरें. तो 3 तोंबू बांदया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एक कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली एक जाप अशी जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बरोबर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवताना मनशाचो पूत मेल्ल्याचो पुनर्जीवन जायसर देखला ते कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून ताका हुकूम घालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हज्या भयणीन भावांनो, जशे भाशेन जेजून आपल्या एका शिश्यांक आपले रूपांतर करून दाखयलें, ते भाशेन तुमकां कोणाक दिश्टी पडला? जेजून तुमकां वेल्यार दोंगरार आनी आपलें रूप तुमकां दाखयलां? कोणूच कांय म्हणिना, कित्याक कडेक आमी पळयल्यो आसा. पूण केन्ना केन्ना तो आमकां आपलो अणभव करून दाखयता. थोडीं जाणां म्हाका सांगता, हांव सपनांत जेजूक पळयलां. हांवें मागणी करता आसतना जेजूक अणभवला, कित्याक हांव बरी जालें. हांव एका अडचणींत आसलेलो तेन्ना ते अडचणींत जेजूक उलो मारलो आनी सगळेंच सारकें जालें. नाजाल्यार म्हजी कठीण परिस्थिती आसलेली ती म्हाका कितें करतली म्हूण हांव नाका. हे भाशेन जेजू जो पुनर्जीवन जाल्लो आसा तो आमकां हे करी अणभव मेळटा. जेजू आमचे बरोबर एक कुडीन कसो ना, पूण तो आत्म्यांत आमचे बरोबर आसा. आनी तो तुमी जाणात सगल्या बरोबर उगी येता आनी चलता. हेच भाशेन आमचे आज बोलवे आमचे बरोबर आसा. हेच परी जेजू सगळो सर्ग आमचे बरोबर आसा. हे केन्नाच विसरूं नाका. पूण आमचे जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सारकें जायत वेता. केन्ना? जेन्ना आमी आत्म्याचे पावल्यार. कूड हा न्हय, मन हा न्हय, आत्मो म्हणजे कितें? एक वटेन सुस्कार. सुस्कार म्हणजे एक आत्मो. सुस्कार दिश्टी पडना आमकां, पूण आमी जाणा सुस्काराक लागून आमी जिवी आसा. म्हणून सुस्कार कितें तरी सारकें आसा, जिवीत आसा. म्हणटच हो सुस्कार जावन आसा देव. देव आमचे सगळें येवन आमकां जिवी दवरता, आमची कूड आनी मन. तर आमी जेन्ना सुस्कारांत रावता तेन्ना आमच्यान हें निवडून जाता. देवा बरोबर सुस्काराक आजीर जावन ताका आजीर जावन आमचें जिवीत चालू जाता. आमकां जाय पळय तशें आमचें जिवीत चालू जाता. म्हणजे ताका विसरता आमी. आतां थोडीं जाणां आमी मागणें करता, पूण त्या वेळार जेन्ना तो आमचें सगळें आसूं तेन्ना विसरता. आतां त्या वेळार तो आसूंक जाय. हें घडोवन हाडच्याक आमी ताचेच कडेन मागूंक जाय. सायबा, हें म्हाका अजून समजोंक ना, मातशें सांगशी कशें करपाचें तें. म्हाका एक फावट मातसो अणभव पडलो. हांव खूब वर्सां आदीं
पाद्री जावंक नासलो, ब्रादर जावंक नासलो, पूण म्हज्या मनान म्हजे भयणीन एक बीड रोयली, सगळो मागणी करा म्हणून. पूण ते पुस्तकांतूच आसलें, गोंयच्या पुस्तकांत देवाच्या उतरांतूच आसलेलें तें. तिणें म्हजें थापलेलें तें. म्हाका तें आवडलें नासलें. सगळो मागणी करतलो हांव, तें करतलो ते भशेन हांवें चिंतलें. पूण एक दीस म्हज्या काळजांत अशी उर्बा आयली, सगळी मागणी करतलो. आमचे बाबा सगळीं जर्जना बळी सुद्दां आमचे कोत्ता 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 1 वर जालें, मागीर थकलो आनी जायना. वाज येवंक लागली, बेजार जालो, सोडलें. परतून उर्बा आयली ना मागणें करूंक जाय, परतून स्टार्ट केलें. थोडो करून विसव घेतालो, परतून स्टार्ट करतालो. आनी 2-3 दीस जाता म्हणून बेजार जालो, सारकें सोडून दिलें. हें जायना, हें सगळें मागणी करूंक जायना. परतून थोड्या सुमारांनी परतून ती उर्बा आयली. आनी हांव म्हणलें आतां हांव कशें मागणी करतलो. आतां व्हडल्यान करतालो न्ही, 9 वर्सां आतां म्हणलें भितरल्या भितर करतलो. ती हाना म्हणटा पळय, ती देवळांत मागणी करताली. एलीन तिका पळयली, कितें तरी घडटा, येयल्या काय ना म्हणलें सायब हांव येवंक ना, हांव मागणी करता, काळजांता. ते भाशेन हांवें करूंक लागलो. मागीर ते मागणी करता, एकूच वर जाता म्हणजे मागणी करपाक, आमच्या बापायक नोवान बरी म्हणपाक. मागीर जायना. तेच भाशेन परतून सोडलें. परतून म्हाका ती उर्बा आयली ना, मागणी करूंकूच जाय ना. कशें कशें देव आमकां आपयता. आनी हांव म्हाका आसलो कितें म्हणटा आतां पयलीं. मागीर हांवें म्हणलें आतां 2 भाशेन गेल्लें आसा, आतां भितरल्या भितर म्हणटलो. पूण 1.5 वर जाता, ताचे तीन जायना. हांवें म्हणलें हांवें सगळेच करूंक जायना. पूण तरी पूण देवाक सांगलें, तूंच म्हाका शिकय, सगळेच मागणी करूंक जाय पयलीं. आनी एक दीस हांव इतलो खुशाल जालो, भितरल्या भितर मनांत म्हज्यान सगळ्यो मागणे म्हणून जाताल्यो. आनी ते म्हणटना दुसऱ्यो वस्तू करूंक जाताल्यो. एक कशें काय म्हणटले तुमी, ना हें देणें देवाचें, हें आमचे कडेन जायना. तो आमकां हे भाशेन देण दिता. एके वतीन म्हजें जिवीत त्या मेरेन रुपांतर जालें. हांव जेजू सारको दिवपाक लागलो. म्हजें सगळें हांवें सोडलें. देवान म्हाका आपयलो, हांवें वयर म्हणलें आनी सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान हांव आयलो. आनी आयज फुड्यान इतलीं वर्सां जालीं म्हाका, 50 वर्सां जातलीं. तर ताच्या फाटल्यान हेच भाशेन ताच्या मागण्यान सगळ्यो मागणे करून जिवपाक ताणें म्हाका शिकयलें. सगळ्यो ताचे सगळें. पूण आमी किरकोळ मनशां, बाकी मनशां, केन्ना केन्ना पडटा. पूण पडलें की ना, भिवंक पोना. परतून बक्षण मारूंक जाय, फुडें पावल मारूंक जाय, सगळें परतून सारकें जातलें. हे भाशेन तो आमकां आपयता. म्हज्या कुडीमान भावनो, हे भाशेन तो आमकां अणभव मेळटा. प्रत्येक जाणाक वेगवेगळे तरेन. आतां केन्ना कितें आतां हांव थकलेलो आसता, कोण येता म्हणटा म्हाका खूब सार करूंक जाय, बरें खूब सार करूंक येता. तितून खूब सार करता म्हणटच आनी कोण येता, कोण तितून आयला ताका मातशें कितें दान दिवंक जाय, तितून येता. ही गोठाय हितूंतल्यान येता, ती ताची सून येता. नाजाल्यार आमी बेजार कित्याक हांवें वचत न्हू फाल्यां हें म्हणटलें हांवें. पूण तेन्ना आमकां ती गोठाय मेळटा, आमी कोत्ता, आमकां तांचो अणभव मेळटा. आनी ती कितली खुशाल जावन जाता. वय आमचे पासून जेवपाचें न्हय, आमी दुसऱ्या पासून जेवंक जाय. जेजू सगळें, जेजू तूं म्हाका गोठाय दी. ताच्या पोटांत रावली की ना, तो मागीर गोठाय दिता आनी तोच ताका अणभव मेळटा. ती मागीर म्हणटा इतलें बरें दिसलें म्हाका, हें आमचें अशें जायना, तें तोच करून घेता. आयज पळय तुमी आमचो सगळीं आयिल्लीं आसा. इतलो तोकस घेवन येतात. कशें आयल्यात तुमी? ताकाच लागून. ताणेंच तुका ही कृपा दिल्ली आसा, ताणेंच तुमकां ह्या दोंगरार हाडलेलीं आसा. ताचो अणभव करचा आनी तुमकां घडटा तो. तुमचें जिवीत बदलावन येतात तुमी. हें आमी करिना, तो करता. ताका लागून म्हज्या भयणीन भावनो, हें फेस्त एकदम म्हत्वाचें.
तो आमकां एक अणभव दिता फुडल्या जिविताचो आतांच्यानूच आमच्यान जेजू सगळें आमचें जिवीत सारून एकामेका बरोबर बरे भशेन जिवंक जाता. खूब वायट आहा, पातकी मनशां, तरी पूण आमी खूब कितले बरें करता. आमी म्हणटा आमी कितले बरें करता ती बरें करिना वय. हांगसर तुमकां करपाक मेळिल्लें आसा. तुमी तांचे घेनाकात, जेजूच्या एकवटान रावात आनी बरें करीत रावात. हातून आमकां बरेंपण देवाचें मेळ्ळें किंवा स्वर्गाक खूब ताणें देणी दवरिल्ली आसा. हें हांगसून न्हय तिचो, पूण हांगसूनच आमी आनंदान जियेतले आहा. ती सगळी वायट आहा पूण हांव बरो आहा. ते भाशेन हें देवाचें रुपांतर आमचे सगळें घडोवन येता प्रत्येक वेळार. आनी पुनर्जीवन जेजू सगळो करता आमचे बरोबर आसा. भिवूं नाका कोण ताणें सांगलां हांव तुमचे बरोबर सगळो करता. तर केन्नाच म्हणू नाका हांव एकसुरी आहा ना हें पातळ. एकसुरी आमच्यान केन्नाच रावना. एकसुरी आहा तेन्ना आमी आपलेपणान जियेता पळय तेन्ना. पूण ताचे बरोबर जियेली गेला आनी तो आमचे बरोबर सदांच आसा तर आमी सदांच सुखेस खुशाल आनंद करून जियेतले. थोडो करता आमचे हात अशें उंचेर दवरया, दोळे बंद करुया. तो आमचे सगळे प्रत्येक सुस्कारांत आमची कुडी मनांत तोपल्यान भरून येता. पांयांची बोट आसा तितूंत तांकां तोपली मेरेन जेजून आमी बरोवन आयिल्ले आसा. आत्म्याच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार आनी कुडीच्या पावंड्यार आमचो तो रुपांतर करून घेतलो. सुस्कार भायर सरतना जेजू 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 भितरल्या भितर सुस्काराचेरूच. आनी पळयतल्यार तुमी तुमचें जिवीत सारकें सुखान समाधानान तुमी जिवंक लागतले. आनी आमी आमचो सगळीं जाणां एकामेकाक तेंको दिता हें जाणून घेवया. जेजू आमचें सगळें आसा. दोगां तेका म्हजें नांव एकठांय जालें की हांव तुमचें सगळें आसा ताणें आमकां सांगलां. ही ताची उतरां आमी मानून घेवया. भावार्थान ती मानीत तर आमकां ताचो अणभव आमचोच व्हडलो जातलो जालो आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक तो रुपांतर करून ताचें जिवीत आसा तें आमी जावंक जाय. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. जेजू तूं आमचो मस्त, तूं आमचें जिवीत, तूं आमचें सगळेंच. आमी तुका सगळें आमचें जिवीत समर्पिता. जशे भशेन भाग्योत फ्रांसीस शावेरान, भाग्योत इनासान, भाग्योत जुजेबासान सगळ्या सांतां भक्तांनी आपलें जिवीत तुका समर्पिलें ते भाशेन आमी आतां तुका समर्पिता. ते दुनियान म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पळोवप. आमेन. जेजू सगळें पासून आमी मागता. जावं आमचे वडील इगोर्ज मातयेचे पाप साहेब, कार्डिनल, बिशप साहेब, पाद्रीकार, काकू, पाद्री, माद्री, आमचे कुटुंब, पाय माय ही सगळीं तुज्या ताब्यांत दवरून तूंच तांकां तुजें रुपांतर घडोवन हाड आनी तांकां तुजे सारकें उदीक आनी उदीक कर. तेच भाशेन आमी मागता सगळ्या तरणाट्या पासो, भुरग्यां पासो. आजकाल खूब वायट आसा तें जाणा आमी, पूण तुजें बरेंपण आमचें सगळें आसा. तूं आमचें सगळें जियेताय जेजू आनी ताचेर आमचें ध्यान मन लावन आमकां घोटायलें आनी तातूंतल्यान आमचें सगळ्याच्या भुरग्यांचें आनी तरणाट्याचें रुपांतर जावन ती तुका पयलो वयलो साथ दिवन जियेतली. हे भाशेन ती खोमीर जातली ताच्या इश्टा मित्रां बरोबर. आनी आमी सगळीं जाण तेच भाशेन मागता. सगळीं अपंग आसतलीं, विधवास ह्या सगळ्या पासून आमी मागता. जी ह्या दिसांनी खूब त्रास सोंसतात भोगतात. कित्याक पावस इतलो पडलेलो आसा, घरांनी उदक आयिल्लें आसा, वणटी मोडलेल्यो आसा आनी दुयेंसां जाल्लीं आसा. ह्या सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत करता जेजू आनी तूंच तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. तूं तांकां स्पर्श कर आनी ते कोणूय दी कुडीची मनाची आपल्याची आनी काळजान जावन तुजी भक्ती करून तांकां घोटाय दी. ही सगळी मागणी जेजू आमी तुजेच नांवान बाबाक उबारता. आमेन.
C24 मातयेचें भागांत करून मोहिमेवंत देवा आमचे बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या घेण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरवीं पातकाचो खाडोक धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिवासुया. सर्वेस्वराक पवित्र बापा, सुरपुदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो विसरल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्याक सारकें पळसळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मन शिश्यांक खुर्साच्या पिणपणान केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडाक कुडीक फाव जातली तीच आपले ओस्तोक मनशा स्वयंबाचे कुडीक आदी फुडेंच ओजापांनी फांकून दाखयली. देखून सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेची कीर्तन निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन गोश्ट मरण सुसुकप्याच्या आदी जेजून मुडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ती म्हजी कूड.
हांवें ती तुमचे पासत समोर दिवची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करा. तेच फुरी जेवण जातच जेजून काळज घेतली. तुका दिनवासलो बाबा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नवे आनी सासवी कोरोनाचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करा. Mawardaco pogotuja. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत आसूं आनी सगळीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमकां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरान आख्खे पृथ्वीचे विस्तार करीच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बाबा, सिमा आमच्या आदारी विस्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेलेल्या समेस्तान तुजें परजोडी तुमकां माड पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दोन दूत आनी सगळ्यांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूंतल्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आतां काळजांत थावन जे मागणी आमी म्हणया कित्याक आमी न्हय जेजूक आमी एकवटान ताची कूड जावन आसा आमी तर ताचे कुडीक हे मागणे आमी बापाक उबारया. पूण सगळी आमची मागणी ते सांग आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत तांचे पासत मागोवंक आयिल्ले आसा. पूण आमी आमच्या भारताच्या लोकांक, इंडियेच्या लोकांक आनी आख्ख्या संवसाराक आमची भाव भयणां आसा कितलीं घरां कितलीं नाका तरेन चलता हें सगळें पयस कर म्हणून आमच्यान मागया. आनी सगळे जाण जेजूच्या एकवटान पवित्रपण जिवंक तांकां आमी आतां हे मागणी उबारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समाधान येवं, तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो एकवटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षिता तशीच आमची पापां भोगोस आनी आमकां कांय पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधाच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाचें नोतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुखय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुन्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन पुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान जेजूची शांती सदांकाळ तुमच्या सगळ्या आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूर, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूर, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलें ती आमी सगळीं सुभागी. सोन्या पुण्याचे भितरचे म्हाका कळना, पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास सुपत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पडी हांव तुका वेन मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका पडटा. तुजे सुशिलो खर्चून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. D15 जेजू म्हाका तुजी परस दिवं.
जेजू आमचे काळजांत आसा दोळे लागया जेजू भितर आसा आमची कुडी मनांत ओपम्या ताका आमी एकवटून हो वेळ भितरल्यान सादया सगळें तुमकां सांगूंक जाय आसलें तुमी सांगलां पूण आतां ताका भितरल्यान सांग कळीत करात आमचें रुपांतर तो करून घेतलो मागुया मोगाळ बाबा तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडप आमच्यो कुडी ताचे निमित कुडी सारक्यो पोंचळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन मातसो वचून पयली सुवातेर आमी देवाक दिनवास या कित्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलें आनी तुमी सगळीं जाणां आयज हांगसर आयला आनी बाकीय फ्रांसिसाकूय आमी दिनवास या कित्याक ताका लागून आमी हांगसर पावता तो ताच्या मागण्यांनी आमकां तो भरपूर बरेपण करता ताका लागून आमी हांगसर बरोबर येता आनी दुसऱ्यांक वचूंक मागता तो दुसऱ्यांक वचूंक बरें करता पूण हांगसर हें सगळें घडोवन हाडच्या खूब जाणांची विनोद आसा पयले सुवातेर आमचे साकिस्तां आसात तांकां हांव देव म्हणटा दोगूय आमचो देवकीन आनी रिसांनी ते दोगूय जाण येतात आदी फुडें जाता आनी सुबेज करूंक लागल्या कित्याक हांगसर सारकें ना कितें तें करपाचें भुरगीं येतात पूण ते येतात आनी हांगसर आमची ह्यो भयणी आसात भाव आसात ते बाकीचे सगळी सफाई करतात पळय कितली जमीन आतां भितर आसा तिका पोरसान हांगसर सगळें करतात ते तोंड घाल करपाक हें करपाक तें करपाक सगळी मिनत ती करतात आमी ताका देव बरें करता ते भायर हे सगळें बाकीचे सकाळीं सावन करपाक आमची बाय बेरी येता कांदो येसान येतात आनी ते सगळे पनीर मांडपाक तांचे बरोबर सकाळीं येवन पावता सकाळीं पूण आमचे मिडियाचो वावर हे सगळे आतां लोकांक पळोवंक मेवता आख्ख्या संवसाराक ताका हांगसर येवंक जाय पूण येवंक जायना पूण मिडिया वरवीं फेन्सी आनी आमचे दया सगळो वावरता आयज सगळें गियर घेवन आयल्यान ती हांगसर आनी सगळे रोखडेंच तिचो घालून तिचो पावल उडत वयर घालतली ती आयच्या आयच्या दिसाच तांकां सगळ्यांनी पळोवंक मेवतलें कित्याक तांकां हांगसर येवंक जायना चडशीं आमची भाव भयणां आतां लंडनाक आसा न्हय तांकां दिसती पडटा आनी देरा संवसाराक आतां हांगसर ही पळय आमची मांडावळ करता ती वेवस्थीत करच्याक आमचो भाव विल्फ्रेडूय खूब वावरता ताणें म्हाका एक सुचना दिली आतां आमी तिचो तें करता पळय तें सारकें जायना आमी बरी मेजान करुया हांगसर काडया आनी मागीर आतां दिवपाचें बरे भशेन सिस्टीम करुया तर आयज ते शिस्ती प्रमाणे आमी करची ताणें सुचयलां तें करुया तिचो पळय लोक आसा ह्या रुमान तांकां हांव पयलीं बेसांव दितां आनी तांकां ती कितें घेवन मागीर तांकां घरा वचचें तुमी मागीर हांगसर यात हांव तुमकां हांगसर बेसांव दितां आल्ताराशी आनी मागीर हे सायडींतल्यान मागीर तुमी ते सायडींतल्यान वचात कारण तिचो खूब खेळ जाताली ती भायर आहा ती भायरूच उरताली आनी कितें कितें जातालें गुंडून तिचो जातालो तर आतां शिस्तीन मीस जातकच तुमी सगळ्यो कोदिल्यो आहा पळय त्यो एकठांय करात आनी बाजूक दवरात ओके तुमच्यो सगळीं उबी रावन हांगसर रांगेन
सगळी रांगेत मागीर हें करात आं ती फाटली सगळी पद्दती हें करात मागीर ही हांची जाली म्हणटच मागीर तुमी स्टार्ट करात तुमी आदी फुडेंच करूं नाका कित्याक मातशें पांय भाव वतले ताका मातशी स्लोली करात हाका पयलीं येवनी मागीर तुमी या क्वायराकूय आमचें बरें करूं म्हणटा कित्याक फाबियाला वर्साच्या वर्सा येतूच आसा सगळे मिसांनी मागो घेता आयज ताका मातशें कितें काम आहा म्हणून तें आतां गेलां पूण पळय सिस्टमॅटीक येता तें ताका आमचें बरें करूं म्हणटा तर बाकीची हांगसर आमकां मदत करता इतल्यांकूय आमचें बरें आनी तुमकां कित्याक तुमी पळय दिसान येतात आनी हाका लागून आमच्या मनांत आयलें कितें तर तुमकां दिवच्या जें देवाचें म्हणून घेवन गेले की ना हातूंत खूब बरेंपण मेळटा पोट भरोन आमी घेता हे भाशेन जेजून पळय कशे भशेन ते थोडेच 5 उणे घेतले 2 मास्क घेतल्यो देवाक उबारले नागणे दिले ती पोट भरून गेली ना ते भाशेन आमी दुसऱ्या आयले म्हणटच पोट भरून इल्लें मेळटा पूण तातूंतल्यान आमकां भरपूर घटाय मेळटली तूं सगळ्यांक देव बरें करूं ना कोणाक विसरलो जाल्यार तुमकां देव बरें करूं ना सगळीं बी रावले सगळेच तुमचे सगळे आसूं आनी सोड पळयतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून उचुद्यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा एका कुसल नांव आमचो ब्रदर एल्ड्रेड ताणें तुमकां देवाचें उतर पोटुटलेलें आसा आनी आयली बरी करूं ना पयलीं मागणें म्हज्या प्रमाणांत भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे गाडी सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी गेलोय आमचो जीव जोडून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पसून गेली ना त्या खातीर संतोषान आनी बापाक वाचता आनी आतां विनोदी मागता जोड्यातल्यान आपणाक जायतें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा मागचें आमचे अद्रेक बापाक मानतात कसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती म्हणून मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळे बापाक वखाणटा आमेन San Francis Xaviera Misa morung lagi yang surya.